मंत्री असताना म्युन्सिपालिटीचें रिझोल्युशन घेवन लोहिया मैदान रिफर्बिश करपा खातीर एक रिझोल्युशन घेतिल्लें. गोंयचो मादालीक राज्यपाल हांगा येवन ताणें इन्स्पेक्शन केल्लें. आमचे चेअरपर्सन तेन्ना आशिल्ले. अजून मेरेन हो भिकारी सरकार जो खंयच्या खंय पयशे मोडटा हांचे कडेन हें लोहिया मैदान एटलिस्ट म्हाका दिशिल्लें जेन्ना गोंयच्या लिबरेशन दिसाक ना जाल्यार रिव्होल्युशन डेक येतना एटलिस्ट तें तरी फायल क्लियर करून येवची. थंय कोण तरी कमिशन मागता आनी तें कमिशन दिना म्हणून तो टेंडर क्लियर जायना. टेंडर आमचेच एक फातोर्डेच्या मनशाक मेळिल्लो आहा. आज मेरेन टेंडर कित्याक जायना? कित्याक तें कमिशन तो दिवपाक तयार ना. आनी आमी ताका सांगलां लोहियाचें काम तरी करता आनी लोहिया मैदान जर रिफर्बिश करता थंय तरी कमिशन दिवं नाका. हे कमिशनाचे सरकारान आपल्याक ल्हान कमिशन मेळूंक ना म्हणून इतले हे कर्मकट्टे इतले अकलेक पावल्या की तांकां गव्हर्नरान सांगून पसून ते कमिशन सोडनात प्रोजेक्ट आनी तो 5 प्रोजेक्ट क्लियर जाले. सो ही आज आमची गोंयची अवस्था की सामकें करप्शन म्हणजे फास्ट फॉरवर्ड आहा. 2020 क्रिकेट मॅची भशेन हे 2020 वर्सान हो सरकार करप्शन करता आनी लोहियाक पसून ते सोडनात. जो लोहिया ते म्हणटात त्याने क्रांती हाडली आनी गोंयाक फायनली सुटका मेळ्ळी. तो असलो हो सरकार.